23. जमल्या सौम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गादे स्वरूपकारांक तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी असतो हसिता दया माया तुझी नियळता पातकी जिणी बोगस म्हूण मागता आदर करपा बेसावशिता जमल्या सौम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गादीव स्वरूपकारां तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. आयच्या मिसाची सभा हे पर्यंत ऑगस्टीन विल्फ्रेड डिसोजा आनी कुटा मुरवा दवाकरगान जावन हे मीस दिला. मागदलेन नोरोना कश्या दवाकरगान जावन हे मीस दिला. मायकल आनी पिलोमिनाच्या आत्म्या खातीर मायकल आनी पिलोमिना पिंटोच्या आत्म्या खातीर मीस दिला. मिल्ली पिंटो कश्या आज आश्रयाच्या निवासांक सकाळींची ब्रेकफास्ट दिल्या. जेसन आनी जेप्पो हांचो आमी उपकार बावडटा आनी देवाचो आदार तांचे वयर आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आज पवित्र सभा भाग्यवान मरी मगदलेनाचे फेस्त आचरण करता. हे बलिदान पवित्र रितीन भेटोवच्याक आमचे पाताक आमी वळखून घेवया. आमी सांगता उसार म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदां समकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूत कर सौम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सौम्या काकूत कर सौम्या काकूत कर. महिमा देवा सर्गी आनी शांती ताच्या ईशा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तळमय बाबा पासून आमी तुका वाकणता. सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुत्र सौम्या देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय
आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. मोगाळ बापा, आपल्या शिसांक पास्काच्या संतोषाचे बरे काबार दिवंक तुझ्या एकल्याच पुतान सगळ्या आदी मरी मगदलेनाक विंचली. जेजू आजून जिवंत आसा म्हूण परगटूंक तिच्या विनवणेन आमकांय उर्बा दी. आनी तुजे महिमेच्या राजान ताका पळोवंक आमी दादोशी जायशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार. आमेन. गितांतले गीत पुस्तकांतले वाचप. ओकल अशें म्हणटा, जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांवें राती म्हजे काटीर सोदलो. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना. देखून हांव उठतली शहरान भोंवतली. जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांव रस्त्यांनी आनी चौकांनी सोदतली. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना. शहरान पारो करून आशिल्ले पारेकार म्हाका भेटले. जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका तुमी देखला. हांव तांकां थंय सोडून गेली. त्या थोड्याच वेळा उपरांत म्हजो आत्मो मोग करता तो म्हाका मेळ्ळो. देवाचे उतरे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. देवा, तूंच म्हजो देव. तुज्या दर्शनाक हांव अत्रेगून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणयता. उदक नातलेले सुके धरणे बरी म्हजे कूड तुका ताणयता. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुज्या मंदिरान तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता. तुज्या मोगाचो अनुभव जिवापरात श्रेश्ठ. म्हजे वोन तुजे महिमा वर्णितात. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. सगळे म्हजे जिणेन हांव तुका वाखणतलो. तुजें नांव कण हात जोडतलो. परवणेच्या जिवना परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. संतोशाच्या ताळ्यार म्हजे वोन तुका वंदितले. श्लोक. तुका ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. कित्याक तूं म्हजो सदांच कुमोकदार. तुज्या पाकट्याचे सगळे काल हांव संतोसता. म्हजो आत्मो तुका तेंगून रावता. तुजो उजो हात म्हाका सांबाळून धरता. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सांग तूं आमकां मोरये, वाटेर तुवें कितें देखलो हांवें फोन तो उक्तो. देखलो वैभव पुनर्जीवन जाल्लो. सर्वेस्पर जय जय. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आयतारा फांत्या फारार उजवाडच्या आदीं मगदलाची मरी पोंडा सरसी येवन आयली.
थंय समाधीच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोळयलेली तिणें पळयली. हेणें मोरी पोंडा भायर रावन रडताली. रडत तिणें भागवून पोंडा भितर तिळण पळयतना धवे न्हेसले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेल्या सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसलेलें तिणें देखलें. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी खाण व्हेला, ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतलें म्हणून ती फाटी घुंवतना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हूण लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मरिये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवून म्हणाली, रब्बोनी. जुदेवांच्या भाशेंत तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हणून अर्थ. जेजू तिका सांगूंक लागलो, म्हाका तूं धरून रावा नाका. हांव येदोळ बापा सरशीं सोडून वचूंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरशीं वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं आनी म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून तांकां सांग. मागदलेचे मरयेन वचून आपल्या सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें तशें सांगलें म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो मरी मागदलेन ह्या मागदलाची मरी, मागदल म्हणल्यार गांवांत हांवन आयलेली स्त्री मरी. पापसाहेब फ्रांसीस सांगता ती एकली स्त्री सुवार्थेकार, सुवार्थ प्रगट केलेली स्त्री. जेजू जिवान जाल्ले उपरांत जेजू पयलें दिश्टीक पडलो मरी मागदलेनाक आनी ह्या खातीर तिका आपोस्तलांची आपोस्तल म्हणटात, कित्याक पयलें सुवार्थ जेजू जिवान जाला म्हणून बरी काबार प्रगट केली मरी मागदलेनान. पूण थोड्या कारणां खातीर चरित्रेन एक मिस्टेक जाली तिच्या विशयान. ती मिस्टेक कितें म्हळ्यार ती पातकी स्त्री म्हणून तिका सकड म्हणूंक सुरू जाल्या. त्या खातीर थोड्या फिल्मांनी, थोड्या नाटकांनी, साहित्यांनी, बरोवप्यांनी ती पातकी स्त्री म्हणूनच तिका नांव दिलें. ही एक चूक घडली. सांत ग्रेगोर वर्त्या पापसाहेब 540-604 वर्सां मदें जियेलोलो. ताणें एका सरमावांत 14व्या शतमानांत एक ल्हान सूख केली. ती सूख कितें म्हळ्यार पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक साक्षी दिल्लें सुकोवन सिमोनच्या घरा गेल्ली पातकी स्त्री मरी मागदलेन म्हणून सांगलें. त्या दिसा सावन आज पर्यंत जायते जाण चिंतून आसात मरी मागदलेनक एक पातकी स्त्री म्हणून. तें सूख मरी मागदलेनाची विशांत वांजेलांत बरोवन घाल्लें लुकाच्या 8व्या अध्यायान 8व्या अध्यायान 1-3 वळीन तशें सांगलें आसा. ती मानसीक रितीन कश्टाली वय, तिचे तावन 7 दंवसार धांवडायले वय, पूण एका काळार ती मानसीक रितीन ती कश्टून आसली. जायत्या रितीचे मोतीची इजा तिका भोगताली देखून हे कश्ट तिका जेजून तिचे कश्ट निवारले आनी ह्या खातीर ती जेजूची एक पाटलावदार जाली, जेजूची एक आपोस्तल जाली. आनी जेजू मरतना मरी मागदलेन आसली, जेजू निकेपेतनाय मरी मागदलेन आसली. आनी अशें 6व्या शतमानांत जाल्ल्या एका सुखी वरी मरी मागदलेन तिका आज ती सूख काडचे खातीर
पापसाहेब पाऊल सोव्यान तिका तिचें फेस्त आज करीचें म्हणून उलो दिलो जुलायच्या 22 तारखेर आनी ह्या मिसार महिमा कांतारी म्हणून म्हणून एक उलो दिलो देखून आज महिमा कांतारी म्हळें आनी हें तिचें फेस्त जावन आमी आज आचरण करता मग न्हू हेचे विशयान दिल्ले संगती आमच्या मतींत आमी दवरलेल्यो आज कारण कितें म्हळ्यार आमी तिचे बरी जेजूची सुवार्थ प्रगट करची मनशां जायची जेजूक सुवार्थ प्रगट केली जेजू खरोच जिवान जाला म्हणून तिच्या जिवितांत तिच्या उतरांनी तिणें दाखयलेलें आसा तेंच आमी करूंक देवाचो आदार मागया. C54 Unduguvaso vandakaso Bapa dita tuga Budlu dene detu grasat myaso Jivit labai maga Undu budlun ditayat mi poshan वाईन बदलून दिताय अद्भुत पिवन आशीर्वादून मोजे सांगते जीवन पवित करून बापा करते पावन मुंडो गोवासो वाईन दाकासो बापा दिता तुका बदलून देणे देतो ग्रासत म्यासो जिवीत लाभय म्हाका. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता सारकें जमच्याक मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकणी मेळीक आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्पर मानून घे. प्रेतीच्या बापा भाग्यवान मोरये मागदलेनाच्या उगडासाक हो पवित्र याज्ञ आमी तुका भेटयता जेजूक तिणें कालतेपणी भेटयलेली ती मोगाची सेवा तुका मानली तशेंच आमचो याज्ञ तुका मानू क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफा. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो तुज्या भक्तां सवें तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्याचो मुकुट पृथ्वीर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख तांचे लागीं आमचो एकठार आमकां पुण्यावंत जिविताक आधार पवित्र सभे खातीर तांचे मागणें आमच्या अस्कतकायेक धैर्य आनी घटाय हे आमकां तुज्या मोगाचें देणें आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत बोळ दिता आमकां हो हिशोब नासलेलो जमो आमच्या महिमेवंत भावा भयणीचो देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबार आसो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी ताका जय सर्गी तुका जय जय
सर्गी तुका जय जय. बापा करस्तम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतल्यान पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नेक काराराचें रगात पदकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें, हे म्हज्या उडासा करात. बाबा तसो गट परगटुया तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन पोणा वरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगा सवतल्या आमी समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारिल्ले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पेद्रू पावलो आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान तूं त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगाती भगवंत जुझे तिसपती, भगवंत धर्मदूत, मरी मगदलेन, सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडोंदरान आमकां शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सकड एका कुटुंबा भाशेन सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नाम पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुखुल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका. म्हणून वायटले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पथकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. हो जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पेयल्यांत आमी सुपाकी. समया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. D41. तुका सिंचान काळीजी अत्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया. ये तू मोच्या काळजांत धन्या दादोस तू करेण्या तुझ्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रेत मोगाच्या राव तू काळजांत मोज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रेत मोगाच्या राव तू काळजांत मोज्या. उंड्या रुपान तुकाच म्हाका दिता मोचे आत्मिकान तूं जाताय. कुरपे जिवी तुला पळयताय मोजी जिणी नंदन करताय. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रेत मोगाच्या राव तू काळजांत मोज्या. सोम्या हांवें जावच्या तुजे पोरी आत्मीक घटाय म्हाका तूं दी. सचाक मोगा बरी जिणी लाभय म्हाका कृपा देणी. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रेत मोगाच्या राव तू काळजांत मोज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रेत मोगाच्या राव तू काळजांत मोज्या.
तुका सिमच्या काळीचे अत्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया येतो मुझ्या काळजांतन्या दादोस तू घर येण्या तुझ्या स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिष्टा प्रेत मोगाच्या रावतू काळजात मोच्या स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिष्टा प्रेत मोगाच्या रावतू काळजात मोच्या. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुवें दिल्ल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सोम्याच्या मोगान पेटय. भाग्यवन मोरये मगदलेन जेजूच्या मोगांत शेवट पर्यंत ती रावली, तशेंच आमी मोरा पर्यंत ताका मोगान विश्वासी रावूंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. उसुनेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बुडव्या संगे कर्या नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सर्या तिच्या मोगान वाटी आमकां भरवशाची. केदे वर्ती पाग मोरीचे प्रसूज आमचे आपल्या देवा आवय तरी अंपार आमचे सर्वेसांच्या देव संसोपच्या. बुडव्या संगी कर्या नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सर्या तिच्या मोगान वाटती आमकां भरवशाची. सकाळीची भेटवणी याची सुशा देवी काळजा आयच्या दिसाची सर्वांची मागणी कामा आणि कष्ट आमच्या पातकांच्या फरकपणापासून आणि अंतरीच्या बोपई सक्रामेंता तुवें तुका सगळ्यांना भेटोवच्या समेस्ते हृदयापासून भगवतां कारमरेच्या कथावे काळजा मारेफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मग्नाच्या अपसरतीच्या हृदयापासून आणि पाप सेवा ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या हृदयापासून हे सर हांव तुका भेटयता. तुझे पासून येजूच्या पवित्र काळजा येजूच्या देव काळजा तुझे रास घेव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची. शिक्षा माफी सोडोवंक हांव खुशी वाडटा. सोम्या जेजू तुझ्या भोवदैवी काळजाचे ससायेन राग आमच्या भगवंत पाप सेवाक साधून ताका उसवाड घटाय आनी बुसावड. मुझे देवा मुझे सैबा हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्घ दिता अंतस्कनी नमस्कार करता और तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलें म्हूण निस्क्रिस्तांव केलें म्हूण आज पर्यात सांबाळ्ळें म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता. म्हजी चिन्नां म्हजे सग
म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुझ्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकांच्या बरेपणाक म्हज्या जेसू तुझ्या क्रुसाच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या अपन्या बसून बक्षी म्हजी समस पातकां म्हज्या पातक्याची ककुळत कर. देवा पवित्र आत्म्या दिसयपा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें घडना संवच्या तुजे उपादेश सांबाळून म्हजे कायदे पाळून म्हज्या पातक्याची ककुळत कर. म्हाका पातक्या बक्षी. भवार्थाचे विधान. सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवतेक एक सण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव ती सत मानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातका खातीर मेलो आनी शिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता आनी कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सता हांव सत मानता आनी उसारता. कित्याक तूं सस्तीक सतारी सणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्या. तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय. ह्या बाबतांत जियोक आनी मोरो हांव खुशी व्हरता. आमेन. बरवशाचें विधान. सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बोगसाणी आनी हेजिनी उपरांत सस्तीक सुख सोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी ककुळदार आनी तुवें ते बसयलाय. ह्या बरवशान जियोक आनी मरो हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा असो रोस्तम प्रास हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोव. ह्या मोगान जियोक आनी मरो हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वचून प्रास चड मोग फावो जाल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पता करिना म्हूण आनी पातकांचे समय सुकयतली म्हूण ती निचव करता. आमेन. सुमयाच्या बुडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आनी पवित्र नेवरी ती गर्भेस जाली. नमान मरी कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फाव तुजे कुशीचे जिसो. भगवंती मरिये देवाची माये आमकां पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आपले सुमयाची साकन तुझ्या शब्द प्रमाणे म्हजे ते सांग. नमान मरी कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फाव तुजे कुशीचे जिसो. भगवंती मरिये देवाची माये आमकां पियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मरी कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फाव तुजे कुशीचे जिसो. भगवंती मरिये देवाची माये आमकां पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भगवंती देवाचे माया बसत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर मागया इसमिया बुडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्ता मनशापण घेतले आमी सणस जाल्यावर तुझ्या कश्टांनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवा गेल्या पडव्या म्हज्या रटण्या सर्गीचे दर म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत सोडाय म्हाका राग सांबाळ चलय. आमेन. मंगळ पुत्र सोवे औकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां. भगीर कुसाचे कुरवे निवारक आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. बुक